अधांतरी हे झुलेन भांगण शेष फणावर धरणी सारी भगवंताची करणी सारी भगवंताची करणी सारी भगवंताची करणी. गोंय आमचे म्हटले की सगळीं जाणांच ल्हान हे गोंय अशें म्हणटात, पूण आमचे गोंय ल्हान जरी असलें न्ही जाल्यार ह्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आमकां वेगवेगळे कलाकारूय पळोवपाक मेळटा. तेच प्रमाणे कलाकार म्हटले जाल्यार फक्त दादलेच न्ही तर बायलां चली भुरगे सुद्दां ह्या हातून वांटो घेतना आमकां खुबश्या कडेन पळोवपाक मेळटा. जाल्यार आयज आमी आयल्या ती म्हटल्यार सत्तरी केरी हांगासर आयला आनी म्हाजें हें पद आयकल्या उपरांत तुमकां कळत आसतलें की आमी हांगासर कित्याक आयला ती. श्री आजोबा दशावतार महिला मंडळ जे आसा ते म्हणजे सत्तरी केरी हांगासरूच आसा आनी हे गोंयांतलें एकमेव अशें हे मंडळ आसा. कारण म्हटल्यार गोंयांत जर आमी पळयली जाल्यार आमकां दादल्यांचे दशावतार नाटक पळोवपाक मेळटा पूण बायलांचे खंयूच पळोवपाक मेळना. जाल्यार आयज आमी ह्या सगळ्या बायलां कडेन मेळटली, तांचे कडल्यान जाणून घेतली की दशावतार नाटकूच तांकां करचें कित्याक दिसलें. कारण म्हटल्यार दशावतार नाटक जेन्ना आमी पळयता तेन्ना सारकें लावड अशें उलोवप आसता, खंयचे सारको लावड असो मेकअप आसता, तेच प्रमाणे नाचप तर सारकें पळोवपाक सारकीच उमेद जाता. चलात तर आतां तांकां मेळुया आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया. कशें आसा तुमी? बरें. ओके. तुमी ह्या नाटकान काम करता, दशावतार नाटकान. तुमी कसले पात्र करता? हांवें पार्वतीचें पात्र केल्लें. ह्या नाटकाचें नांव आसलें आमच्या शिवपार्वती. ओके. आनीक कितलीं जाणां आसा? 11 जाणां सगळीं पात्रां आसलीं. ओके. थोडीं जाणां तुमकां मेळपाक सोदता आसत. चलात तर तेंचे कडेन या. कोण ही भयाड सुटता शिकल्या तिकड्या वणवण फटकता आहे पण शिकार काही सापडत नाही. आज 3 दिवस झाले एक सारखा शिकारीचा शोध घेत आहे पण शिकार काही सापडत नाही. आज जर शिकार मिळाली असती तर त्याचा रक्त कसा घटा घटा प्राशन केलं असतं, त्याची हाडं कशी कडा कडा फोडली असती, त्याचं रक्त कसा घटा घटा प्याला. नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळीत म्हणजेच अस्मिता या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आतां आसा ती म्हणल्यार सत्तरी केरी हांगासर आनी श्री आजोबा महिला दशावतारी नाट्य मंडळ हांचे कडेन आमी आयज उलोवपाक येयला आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवपाक येयल्या की दशावतार नाटक हे तांकां करपाक कित्या खातीर दिसलें आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हटल्यार दशावतार नाटक करप म्हटल्यार काय म्हणजे अशी सादी गजाल न्ही. कारण म्हटल्यार खूब ते डिफिकल्ट अशें नाटक अशें कोणीच करिनात. ते म्हटल्यार ह्या सत्तरीच्या म्हणजे केरी सत्तरीच्या हांगासरल्या महिलांनी केल्लेले आसा. जाल्यार तांचे कडल्यान जाणून घेवया. जाल्यार सगळ्यांक तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता. आनी तुम्ही जे दशावतारी नाटक करपाक सुरवात केली म्हणजे सगळ्यात पयलीं कोणाक दिसलें की बाबा आमी दशावतारी नाटक करचें. कारण म्हटल्यार दशावतारी नाटक करप हे इजी न्ही. सो कोणाक दिसलें, कित्या खातीर तुमी सुरवात केली ह्या नाटकाची? सांगपाचें म्हटल्यार आमचे जे नाटकाचे प्रोड्युसर आसा म्हणजे निर्माता गोकुळदास नारायण गांवस, ओके, तेंच्यांनी 2022 नाट्य महोत्सव करपाक सुरवात केली. म्हणजे तेंचे जे भाव आसा गोणू नारायण गांवस त्यांच्या स्मरणार्थ ते नाटक महोत्सव जेन्ना स्टार्ट केलो आणि 2023 ते म्हणजे हेच्या कडेन येयले दिक्षा मॅडमी कडेन आमचे सरपंच आणि हेणी ताका सांगलें की आमी एक संगीत नाटक काडुया बायलांचे महिलांचे अशें म्हणून. म्हणटकूर मागीर तेणी ते तकलेन हाडलें आनी मागीर म्हाज्या कडेन येयलो तो आनी म्हणपा लागलो भाभी कितें करुया म्हणपा लागलो. तर आपल्या मनान एक आसा म्हणजे एक वेगळें अशें कितें तरी करून दाखोवपाचें. कळ्ळें, लोक सगळे संगीत नाटकां काडटा, दुसरे पौराणीक काडटा, सामाजीक काडटा, पूण आमी कितें तरी वेगळें करुया अशें म्हणपा लागलो. म्हणून आपल्या मनान एक संकल्पना येयल्या म्हणपा लागलो तकलेन आमी एक दशावतार नाटक काडुया म्हणपा. दशावतार म्हणटकूच हांव भिलें, कारण कितें जाणा दशावतार कोण बायलां करूंकूच शकना.
कित्याक त्या नाटकान म्हणजे स्टॅमिना भरपूर जाय, फक्त आड्डोवचें पडटा आनी तो मेकअप सामके कपडे बी ते सामके अशे खूब अशे घालचे नाचचें पडटा बीन आनी पडटा. नाचचें पडटा आनी ते सारके दादल्याचेच काम, अशे पांय उखलून आपडचे पडटा म्हणटकूच तो म्हणपा लागलो काय ना आमी आसा न्हू, आमी सपोर्ट करता तुमकां म्हणपा लागलो. म्हणटकूच 2-3 फावटी हांवें ताका नाक म्हटलेलें, 2-3 फावटी आमी कितें केलो आनी मागीर म्हटलें बरें आसा तर म्हटलें. म्हाजे मिस्टर कितें म्हणपा लागले, आमी स्वर सत्तरीन न्हू नाटकाचो आमची संस्था आसा, आमी तितून नाटक हें केल्या, पार्ट हांवें केला, रोल केला आनी आमी 4 वर्सां फक्त फर्स्ट प्रायज आमी घेतला कळ्ळें त्या नाटकान. म्हाका आमकां तो अनुभव आसा न्हू नाटकाचो. तो कितें म्हणपा, म्हाजो मिस्टर कितें म्हणपा लागलो, पळय म्हणपा लागलो तूं इतकी नाटकां करता, आपल्या गांवांत तें नाटक केन्नाच करूंक ना, लोक तुमचो रोल पळयता, तुमची कला लोक पळयता, तूं आमच्या गांवांत आमच्या देवा कडेन तुमी नाटक कर आनी त्या लोकांक तुमची कला पळोवन ये, तरूच तूं खरें म्हणपा लागलो म्हाका. तेन्ना मागीर हांवें ताका हय Challenge कशी. म्हटलें, हय चॅलेंज मागीर हांवें ताका हय म्हटलें करुया म्हटलें. म्हणजे कोणाक कशी जमयतली, म्हणजे सगळीं जाणां रेडी जावपाक जाय. जसो तुमकां भंय दिसलो तसो तांकां बी भंय दिसला ना, आसतलो. आमची ते कोण ताकून घरान आमच्या सगळ्यांचे आमकां खबर आहा कोण कितें करूंक शकता, आतां आमकां खबर आसा. तेंच्यांनी मागीर नांवां सिलेक्ट केली, आमी ताका सांगली अमक्या अमक्या घे म्हणून, हय आनी मागीर ती दशावतार नाटक काडलें. पयलींच ते दिक्षा मॅडमी कडेन येयल्लो, तेंचे दोगांचे उलोवप जालें, ते मागीर सांगतले तुमकां कितें हा अशें जालें. ओके बरें. तुमचें नांव कितें? उत्कर्ष उत्तम गांवस. ओके. तुमचें? म्हणजे गीताली गोपाळ गावस. तुमचें? दीक्षा चंद्रकांत गावस. सरिता चंद्रकांत गावस. ओके जानकी रघुनाथ परब. ओके. म्हणजे तुम्ही सारकी धाडसी अशी आमकां दिसता. दशावतार नाटक करप म्हणजे सादी गजाल न्ही. सादी गजाल ताका न्हूच जाय ती. तसो म्हणजे एनर्जी जाय, तशें नाचपाक येवपाक जाय, म्हणजे सगळें एक म्हणजे आमी जशी नॉर्मल नाटकां करता तशें ना तें नाटक. ओके. सो तुमकां कितें दिसलें जेन्ना तुमकां सांगलें की बाबा ह्या नाटकान तुमकां रोल करपाक जाय जशें तेन्ना? आमच्या उत्कर्ष भाभीन सांगलें तशेंच म्हाजेय जालें, कारण हांव एक वेवसायान टेलर आसा आनी म्हाका टायम दिवपाक तितलो जावचो ना अशें म्हाका दिसलें. आनी हांव केन्ना स्टेजीर वचोंक नासलें, म्हणजे अशें पात्र एक करप अशें. जाल्यार गोकुळदास भाई जसो आमगेर येयलो आनी म्हणपा लागलो मातशें येदो असो रोल आसा म्हणपा लागलो, मातशें कर. म्हणजे आमची भाभी आसा, जानकी भाभी आसा आनी ही आसात म्हणपा लागलो. हांवें म्हटलें मागीर म्हाका कशें दिसलें अशें सामाजीक जी नाटकां आसता पळय तशेंच ते आसतलें म्हणून. पयलीं तेणी सांगूंक ना म्हाका. मागीर म्हणपा लागलो ना मातशें दशावतारी अशें म्हटलें हांवें. दशावतारी आमी ल्हानपणा पासून पळयला तेंची कला जी आसा ती. दशावतारी हो नाटक म्हणजे आमच्या कडेन कशें जातलें. म्हाका म्हणपा ना बारीकसो आसा जाल्यार बरें आहा म्हटलें, म्हाका बारीकसो दी. मागीर म्हणपा लागलो बारीकसो आहा पण तो राजाचो करचो पडटलो. तेन्ना सारकी भिरांत दिसली आसतली न्हू? म्हाका भंय दिसलो, म्हणजे एक राजा म्हणजे तो दाखोवचो पडटा न्ही तसो, म्हणजे ती मर्यादा आसता तेका, ते येवप ते वचप. एक पुरुशा सारकी एक स्त्री जेन्ना जाता तेन्ना तेका खूब राखचें पडटा, कारण आमी कितली जाली तरी एक स्त्री आसल्या कारणान मातशें तरी खंय तरी आमकां एक भिरांत आसता, म्हणजे बाबा आपल्या कडल्यान खंय आनी तरी ते दादले भशेन हावभाव करप, चलप. हात तशें धरप. तेका आमी आमचो आतां जो लोक आसा पळय तो दशावतारी पळयतना तेंकां अशें दिसता की हे दशावतारी अशें, पूण खरेंच तेंकां सलाम करपाचो ज्यांच्यांनी ही कला राखल्या, जे महाराष्ट्रान राखल्या आनी आमच्या गोंयानूय राखल्या. कारण ते एक असो भाग आसा की तो आमचो अध्यात्म भितन दाखयता. म्हणजे दशावतारी म्हणजे एक अध्यात्म भितन दाखयता, तो अध्यात्माचोच भाग एक आसता भितन, खंयचोय भाग लावते. मागीर त्या पद्दतीन लोक कशें करता हे दशावतार, पण तेतून जेन्ना आमी वयता त्या स्टेजीर आनी जेन्ना आमकां ते शिकयता तेन्ना कितली मर्यादा आहा तेका, कितलो मान आसा हो तेन्ना कळटा. कितें एक एक्सपिरियन्स अशें. म्हणजे म्हाका तर विश्वास नासलो की हांव ते रोल करतलें राजाचो. हांव ताका सांगलें राजाचो म्हटल्यार खूब व्हडलो रे बाबा, म्हाज्यान जावचें ना तूं करतली, यो तूं. आमी मागीर गेले आनी ही आमची सगळीं जाणां ही म्हणजे कॉमेडी, ही भाभी आसा ती आमची सारकी, म्हणजे ते करूंक जाय म्हणजे करूंकूच जाय, कारण तेंच्यांनी नाटकां केल्लीं आसा. आनी तशें जर करिना आमी जाल्यार तेजो व्हॅल्यू उरना. म्हणून ते तशेंच पावलां सुद्दां कशीं घालप, चलप कशें, बसप कशें, उठप कशें, हे सगळें. आनी आमचो जो सुनील मावस्कर आसा तेंच्यांनी आमकां खूब डायरेक्टर आमचो जो आसा न्हू, खूब आमकां तेंच्यांनी अशें अक्षरंश अशें हातीक धरून असो हात सुद्दां असो जर धरपाक जाय जाल्यार आमकां तो जायनाशिल्लो. म्हणजे असो नॉर्मली पण असोच धरूंक जाय. त्या शब्दाचेर खंय हात कसो येवप. खंय राजाक तर म्हाका दिसता राजा किंवा आमचो शंकर पार्वती म्हणजे एक देवाचो अवतार, आनी देवाच्या अवताराक मर्यादा ओलांडूंक मेळना. आमी जर पळयलें न्हू दशावतार नाटक जेन्ना आसता ताका म्हणजे कितें स्क्रिप्ट बीन आसता जशी नॉर्मल नाटकाक आसता काय, म्हणजे ते एक म्हणजे तुमी भाग घेता आनी ताचे बद्दल डिस्कस करता आनी मागीर अशें करप बीन कितें?
बरयल्ली स्क्रिप्टच आसता, फूल सगळे बरयल्ले आसता. ते एक खंयचो तरी एक हें घेवप, टॉपीक घेवप आनी तेजेर बरोवप, ते फूल सगळे पात्रांचे बरयल्ले आसता. आनी प्रत्येकाक आपले आपले प्रिंट काडून दिता ते आमी स्टडी करप आपल्या कितें ओके ना, म्हणजे कशें आसता की ते जेन्ना दशावतार नाटक करतात न्ही तेन्ना आमी जर पळयलें जाल्यार अशें दिसना की ते स्क्रिप्ट पाठ करून येयल्या किंवा बाबा पाठ करून उलयता कशें दिसना. ते डायरेक्टली म्हणजे तेच्या कडेन उलयतना ते म्हणजे ते हेतून उलयता. तेंकां कितें जाता, जेन्ना जेंट्स करता तेन्ना कशें तेंकां ती एक आतां कितें तरी खंयच्या हेजेर दिल्ले आसता पळय, तेंकां कळटा न्हू, ते समजून घेतले काय कळटात. पण आमी बायलां असल्या कारणान आमकां ते सगळे बरोवन दिवचे पडले की कोणाचें भाशण कितलें आहा ते, नाजाल्यार आमी वेगळेच कितें तरी उलयतली आसली ना. म्हणजे तेंका एक्सपिरियन्स आशिल्ल्या कारणान. तुमकां आतां कितलीं वर्सां जाली? आता हे दुसरे वर्स आता 3 वर्सां जाली. तिसरे वर्स तिसरे आता आम्ही काडटली. कसले काडपाचे आसा? अजून कितें काय ठरयलां बी? ठरवूंक ना अजून, पूण 2 जे भाग तुम्ही लायले ते म्हणजे कितें नांवां कितें आशिल्ली? पहिलीचे नाटक शिव पार्वती युद्ध, शंकर आणि पार्वतीचेर आधारित ते, म्हणजे ते युद्ध त्यांचे दोघांचे दाखयला. आणि दुसरे माया मच्छिंद्र, म्हणजे ते अध्यात्मिक मच्छिंद्रनाथ आणि गोरक्षनाथ त्यांचा शिष्य असता मच्छिंद्राचं, तेजेर आधारित नाटक हा. ओके. म्हणजे ते द्वापार युग आणि त्रेता युग ते सोंपता आनी मागीर कलियुग लागता पळय तेन्नाच्यान ती स्टोरी सुरू. म्हणजे ते मच्छिंद्रनाथ न्हू भक्ती मार्गाक लायता लोकांक. ओके. तुम्ही कसले पात्र केले? आणि मच्छिंद्रनाथ पहिलोच जेन्ना तुम्ही केल्लो पाठ पहिलं जायन आता शंकराचं केलं. शंकराचं. शंकर म्हटल्यार सारको सारको रागिष्ट रौद्र कसो येत होते का? सो कसं म्हणजे प्रिपेअर कसो केलो? म्हणजे ते कितें जालें, म्हणजे शंकराचो रोल पयल्यांचो जाणून घेतलो आणि कशी ती स्टोरी आसा आणि कशें उलोवपाचें सगळें म्हाका तेंच्यांनी समजून सांगलें. आणि शिव पार्वती दोगांची फक्त झगडीच, मायेन कांयच उलोवपाचें ना, कळ्ळें. म्हणजे तेजो जो शिष्य आसता पळय न्हू हिजो राणीचो, म्हणजे राजाचे बायलेचो, ती आपल्या शिष्याक हें करूंक सोदता, वाचोवपाक सोदता. आनी हांव म्हाज्या शिष्याक भक्ताक अशें वाचोवपाक सोदता. तेजेर आधारीत स्टोरी ती. आता नाटक करप आणि घर सांबाळप कितले डिफिकल्ट जाताले? डिफिकल्ट जाता, बायलां म्हटल्यार डिफिकल्ट जातात न्हू. घरातले सगळे काम, भुरगीं बाळां, अक्षरशः थोडी न्हू अशी भुरग्यांक हाणी सुद्दां धरून न्हू अशें नाटक भाशण केल्लें आसा. खूप त्रास जाता. पूण आमी बायलां सामकी एकदां मनान धरलें तेच आमी हें करता न्हू, आनी फाटीं सराना आमी. म्हणजे आमी वयतलीच फुडें, आमी म्हणून कमी ना. म्हाका सांगात की दशावतार नाटक म्हटले की सारको लावड असो मेकअप आसता, लावड तेंचे कपडे घालप, मागीर नाचप. हे कशें तुम्ही म्हणजे मॅनेज केले? म्हणजे तुमकां तर ह्या नाटका बद्दल कितें खबरूच ना. मेन म्हटल्यार दशावतार नाटक म्हटल्यार आमी फक्त ल्हानपणापासून पळयताली स्टेजीर करतले ते, आमी करूंक नासले न्हू, फर्स्ट टाइम आसले आमचे. सो केले मॅनेज जाले. मागीर म्हणजे पयलीं शिकपाक त्रास जालो थोडो थोडो, मागीर जाले ते. जेन्ना आमकां आमचो डायरेक्टर आसलो न्हू सुनील मावस्कर म्हणून, तेणी खूब सांबाळून घेतली, बायलां जावन सांबाळून घेतली आमकां. आणि आमी तेका तशें हे केले, सहकार्य केले की जातले आमच्या कडेन, आमी फाटी पडची ना म्हणून. तुम्ही फुडें गेली म्हणून तेंच्यांनी तुमकां सपोर्ट दिलो. ओके. तुम्ही जर म्हटलेले ना करना जाल्यार ते खंय तरी जावचे नाशिल्ले. ओके. आणि तुम्ही कोणा कडेन शिकली म्हणजे मेकअप करप, काय तुमकां कोण येतालो करपाक? मेकअप सेपरेट आसता तेंचे स्टेज जी आसता पळय तेंचोच मेकअप आसता ते. तुम्ही आता स्टेज म्हटली न्ही, आमी जर नॉर्मल नाटकां म्हणटा तेन्ना आमकां स्टेज आसता एक व्हडली स्टेज, पूण हेतून कितें फक्त एक बाग कसो आसता आनी पेटी आनी पकवाज घेवन आसता. हय. सो टाळ वाजप आसता. हय. कशें कितें म्हणजे हे करताले नाटक करतना तितलीच म्हणजे स्पेस दिल्लेली आसता? कशें करता तुम्ही? तशें कितें ना की आपल्याक स्टेजीचो जाय तसो वापर करपाचो, आपण वापर करपाचो. पण तेका कितें हे नासता न्हू, पड्डे नासता न्हू, संगीत नाटकाक आसता तशे पड्डे नासता. तुका जाय तसो स्टेजीचो कितें लढाई आसता हे आसता तेन्ना तुका स्टेजीचो जाय तसो वापर करप. पण तुका चड स्पेस यूज करपाची अशी गरजच पडना, तितल्या पुरतीच करूंक मेळटा. चड यूज करपाक गरज नासता. म्हणजे तेंका सुद्दां एक मर्यादा आसा. म्हणजे एक लायन आसता, ते लायनी भायर वचोंक मेळना. दुसरी गजाल म्हणजे आमकां प्रेक्षका कडेन फाट करूंक मेळना. मेन ते म्हणजे जर तूं असो फुडें वयतले तर तुका एक पाऊल फाटी घेवन तशेंच येवप. जेन्ना तूं वयता म्हणजे आतां तूं तुजें जालें, तूं आतां तुका वचोंक जाय, तर तूं अशें फाट करून वचूं शकना. हो एक तेंचो मेन हे. म्हणजे फाट करून लढाई सुद्दां करतना आमकां न्हू खूब राखचें पडटा. लढाई करतना आमकां लढाई जो मनीस समोरचो आसता तेच्या कडेन फाट करूंक मेळना. ते आमकां शिकयतना तेंकां खूब त्रास जाले. म्हणजे आमी कितें मारली उडी गेलो, पण तेंकां पावलां आसतालीं, 1, 2, 3 अशें पावलां. त्या पावला प्रमाणे ते वचप.
आणि थंय ते रावप आणि ते वाचपाचेर मागीर लक्ष दिवप. जशें की आमी म्हटलें की तुमी राक्षसाचो रोल केल्लो. हय. तुमच्या रोला बद्दल कितें सांगतले? राक्षस म्हणजे हे सारखें नाटक म्हणजे भुरगीं बीन भियातात न्हू. दशावतार नाटक म्हणल्यार राक्षस येयलो चल भियातात थोडी भुरगीं खंयची लिपोवन रावतात. हा तर सो तुमच्या रोला बद्दल तुमी कितें सांगतली? पयलीं म्हटल्यार कसो करूं ह्यो म्हाका प्रश्न पडलो. कित्या खातीर नाचपाचेर चड भितून न्हू, अश्यो उडक्यो मारपाच्यो अशें करपाचें थंय म्हणल्यार म्हाका जमोंक नासलें पयलीं. मागीर डायरेक्टरान शिकयलें न्हू कशें करप, कशें हावभाव करप, कशें आवाज वाडोवप, हें सगळें शिकयलें. ओके. सो दशावतार नाटकान राक्षस हो म्हत्वाचो आसता हय हय. आणि तो पात्र तुमकां करपाक सांगलो तेन्ना कितें दिसलें? तेन्ना केलोच हांवें तो. ओके. जेन्ना तुमकां म्हणजे हांच्यांनी सांगलें की बाबा तुका राक्षसाचो पार्ट करपाक सांगला तेन्ना तुमची कितें भावना आशिल्ली की बाबा तुमचे? पयलीं दिसलें म्हाका म्हाजे कडेन जावचो ना कसो. हा मागीर हांवें पाड केलें, एक्टींग म्हणटा शिकयलेंच न्हू डायरेक्टरान, तशें तशें करत गेलें हांव. ओके. आमकां एक तुमी कितें डायलॉग म्हणून दाखय कारण म्हणल्यार राक्षस म्हणल्यार ह्या म्हत्व न्हू ह्या नाटकान सारको. एक ते एक्सप्रेशन आणि ते हितून एक आमकां डायलॉग म्हणून दाखयात पळय. कोण ही भयान भेस उड़ता, जिकडे तिकडे वणवण भटकता है, पण शिकार काही सापडत नाही. अरे वा 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 वा. म्हणजे ते मेकअप केल्यापर्यंत ते आनीक म्हणजे सारखे सारखे राक्षसच को दिसपाक दिसता. आता आम्ही जर दशावतार नाटकान पळयलेल्या दादले बायलेचे पात्र करता तितून ते वेगळे अशें दिसता. सो तुमी जेन्ना दादल्याचे पात्र करताली तेन्ना तुमचो कितें एक्सपिरियन्स आसतालो? कित्याक बायलांक आमकां डायरेक्ट दादल्याचो रोल करूंक सांगले अरे देवा दादलो जावपाचो आमकां ते जायना न्हू. बायल जाले बाबा एक हिरोईन आसतली किंवा कोण तरी बाबा आवय जाता जाल्यार आमी एक म्हणटा की बाबा करता चल. पूण तेन्ना दादलो करपाचो पार्ट जेन्ना आपल्याचेर येता तेन्ना कितें दिसतालें? कशी पयलीं म्हणजे दादलो कसो वागोंक जाय, चलपाचे स्टायल मारपाक दादलो कसो जावपाक जाय न्हू पयलीं. ओके ओके ओके. तुमी नारदाचो पार्ट केल्लो न्हू? हय. नारद हो म्हणजे कळीचो नारद म्हणटात आणि तोच कळी लायता आणि सगळे नाटक निभयता न्ही. सो तुमचो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो? म्हजें नांव जानकी रघुनाथ परब. खरें सांगपाचें म्हटल्यार ह्या नाटकान सगळ्यात लास्ट एंट्री नारदाची जाल्ली म्हणजे माझी जाल्ली. ऑलरेडी तेंचे 40% नाटक बसलेले. ओके. पयलींच बसलेले म्हणजे म्हाका सुद्धा खबर आसली की तेंची रिहर्सल चलता तेन्ना म्हाका कळ्ळें की नारद म्हणून. मनान एके सायडीन खूब मज्जा दिसली म्हाका आनी खूश जालें कित्याक हांव चड हेंच्या परस चड दशावतारी नाटक हांव पळयतालें आनी त्या नाटकांतलो नारद हो म्हजो फेवरेट. म्हाका खूब आवडटालो नारद. खंय गेलो नाटक पयलीं काय फक्त नारदाचो फर्स्ट एंट्री पळयतालें आनी हांव घरा येतालें. नारद खूब आवडटालो. पदां आयकप हे ते खूब बरें दिसतालें. सो पण मनान एके सायटीन खूश जालें पण तितलोच भंय आसलो कित्याक सांग ऑलरेडी तेंची खुबशी रिहर्सल जाल्ली आनी 1 म्हयन्यान नाटक आसलें आनी त्या नाटकान म्हणजे प्रत्येक जाणेनी आमचे 100% आमी दिवपाचें काम केलें. दुसरे दीस आमकां खुबशे फोन येयले नाटक तुमचें बरें जालें बरें जालें. ओके. सो खऱ्यांनीच म्हणजे बायलां खातीर हे नाटक करप खूप डिफिकल्ट आसा. खूप डिफिकल्ट. म्हणजे बायलां ही म्हणटात की घरा कडेन रांदतात आनी जेवपाचें इतलेंच काम. पूण आतां समज जर आमी पळयत जाल्यार वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी आमकां पळोवपाक मेळटा बायलां सारकी. ओके. सो आतां जर आमी हे नाटक पळयलें जाल्यार तातूंत खंय तरी मेकअप आनी तेजो ड्रेस जो आसा आनी नाचप हे खूब म्हत्वाचें आसता. नाचपाक कशी शिकली तुमी? सुनील मावस्कर सर हां म्हणजे तुमकां शिकयताले? स्पेशल शिकोवपाकच म्हणजे पावली घालपाक कशी घालप, तलवार कशी धरप, मारप कशी, सकल मारताना कशी धरप, वयर मारताना कशी. तुम्ही राजा? हय हांव राजा म्हटले पर्यंत सारको मेन न्हू नाटकांतलो. म्हणजे राजान ते नाटक हे करप आसता आणि म्हणजे कोणी समज जर राक्षस बीन येयलो जाल्यार तेच्या वांगडा लढाई करप हे आसतातूच आणि माझी मेन म्हटल्यार लढाई करप. सो तुमचे दोगांचे कशें कॉर्डिनेशन जातालें म्हणजे तुम्ही जेन्ना लढाई करताले तेन्ना म्हणजे ती तलवार यूज करप आणि म्हणजे ती मागीर नाटकान यूज करप हे म्हणजे आम्ही रिहर्सल करता तेन्ना एक ओके सकयल हे जाली बीन काय प्रॉब्लेम ना जायता. हय ते खूप राखचे पडटाले कित्याक आमी सपोज तेणी सकल केली आनी हांवें वयर केली जाल्यार म्हणजे आमी ते पयली ठरयताली बाबा सकल 2 फावटी आमी पयली 2 मारतली मागीर आमी वयर 2दा मारतली मागीर आमी फिरतली मागीर परत येतली तेन्ना परत आमी वयर 2दा मारतली मागीर जेन्ना लढाई करपाक जाय म्हणजे लास्ट लढाई करपाक जाय अशें लढाई करून मागीर ते मागीर तो लास्ट ते एक आवाज कसो दिता पळय तेन्ना मागीर ते लढाई डायरेक्ट लढाई.
ओके, म्हणजे तुम्ही बीट बी दवरताली बाबा हा हे जाल्या उपरांत बाबा हे बीट आसा. हय हय म्युझिकाचेर ओके. प्रत्येक हे म्युझिकाचेर टाळ असता. असतात. ती लढाई घेतली की ना मागीर ते अशे अशे तलवार करता पळय तेका सुद्धा एक ते वाचता थंयसर. ते बिटाचेर अशे. म्हणजे ही लढाई शिकपाक कितलो टाइम लागलो? भाशण आम्ही रोखडे पाठ केले म्हटल्यार लढाई शिकपाक म्हाका खूप त्रास जाले. कारण ते टाळ वाजयता पळय ते म्युझिकाचे ते आमकां ते स्टेपी घालच्यो पडटा. 1 2 3 परत फाटी 1 2 घेवप, परत अशी रावण येयली परत अशी येयली मागीर ते अशें करपाचें आसता. मागीर परत ते अशें खूब तेका मातशें खूप टायम गेलो आमकां. ओके, आम्ही दशावतार नाटक जेन्ना पळयता न्हू तेन्ना एक तेंचो लायनअप असो आसता. म्हणजे पयली गणपती येवप, मागीर संकासूर येता, मागीर नाटक स्टार्ट जाता, अशें कितें आसता? आसता. ओके, कशें कितें म्हणून ते? पयली गणपती येता. गणपती तुका तो स्टार्ट करता. हा. आणि मागीर हो राक्षसाची एंट्री असता आणि मागीर राजा येता. राजान आपली सगळी माहिती दिता. आपूण सगळी स्टोरी सांगता. कशें आमी म्हणटा कसले आमी कार्य करता तेन्ना आमी गणपतीची आराधना पयली करता. सो ही लोककला असल्या कारणान गणपतीचे पात्र आहा ते आमी पयली दाखयता नाटकां. मागीर तेजो आशीर्वाद घेता आणि मागीर जो कितें तुम्ही भाग लायला पळय त्याच्या प्रमाणे प्रत्येकाची एंट्री असता. राजा येवप किंवा राक्षसान स्टार्ट जावप हे डिपेंड अपॉन भाग. तुम्ही नाटक केले पण नाटकाक एक रिहर्सल आसता. ती कशी टाइम मॅनेज कसो करताली? की थोडी कामाक वयता आसतली, थोडी घरान धाकटे भुरगे आसतले किंवा आनी कितें, हो टाइम कसो मॅनेज करताली आणि रिहर्सलीक टायमार कशी पावताली? ते सगळे करूनच आमी फाटी फुडें सगळे हे करून जाताली. अमक्या टायमारूच आमी येतली आणि त्या टायमार मेळटली आणि रिहर्सल करतली अशें म्हणून. कित्याक बायलां असल्या कारणान 3:00 भायर सरप 8:00 9:00 अशें जायना. पण जेन्ना आमची म्युझिक रिहर्सल विथ म्युझिक आसताली तेन्ना खंय तरी एडजस्ट सारकी करताली आणि रातची जाल्यार रातची 9 ते 11 12 अशी करताली. नाजाल्यार आमी 3:00 मेळटाली सगळीं जाणां. म्हणजे त्या टायमार न्हिजप ना अशें, थोड्यांक संवय आल्या त्या टायमार न्हिजप ना अशें. माझे तर स्ट्रिक्टली सांगप आसतलें. हांव टायमाक व्हॅल्यू खूप दिता. हांव 3:30 म्हटल्यार 3:00च, 3 म्हटल्यार आतां 3 म्हटल्यार 3:00च. कित्याक सांग, म्हजो ल्हान भुरगो आसा आणि म्हज्या घरान आनीक म्हणजे बाबा वचून म्हाका कोणी कितें घे च्या तुका दितलो असो कोण हे ना न्हू. सो म्हाका मॅनेज कर. आणि हांव अशें त्या टायमार रिहर्सलीक पावली आणि ही कोणी एकटी येवंक नाका म्हाजे भिडकतले. हांव डायरेक्ट फोन करतालें आणि बरें जावंक जाय न्हू. आणि म्हाजो उद्देश एकूच आसलो तांकां तापोवपाचो आणि कितें म्हणपाचो ना, तर ते नाटक बरें जावंक जाय. इतलोच बरें जाले आणि बरें जालें. सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय ना. सगळ्यात चड म्हणजे चड त्रास झालो तो म्हाका झालो. कित्याक हांव न्यूली इलेक्ट जाल्ले न्हू, न्यूली इलेक्ट जाल्ले सरपंच म्हणून आणि फुल गावाची जबाबदारी माझेर आसली आणि डेली कंटिन्यू हेंका खबर आहा की कंटिन्यू प्रोग्राम आसताले आमच्या MLA बरोबर. सो म्हाका ते करून मागीर थंय वयचे पडटाले. प्लस घरान सगळे करचे पडटाले कित्याक ते सांगताले तशेंच घरान माझ्या आनी कोणूच ना. माझी भुरगीं क्लास तेंच्यांनी मागीर म्हाज्या खातीर रिहर्सल तसो टायम मेळचे म्हणजे म्हाका कसो टायम मेळटालो पळय तशें हे करतले. हेंच्यांनी खूब हेल्प केलो मागीर. म्हणजे तुमकां सपोर्ट आशिल्लो? खूप खूप सरांचो आमी सरान साथ मेळ्ळो म्हणून खूप तुम्ही मुखार शिकयले. सरली. हय खूप शिकयले. ओके, आता आमी दशावतारी नाटकान मेकअप जो पळयता न्हू ताका म्हणजे कितलो टाइम लागता? एक पात्र करपाक? आता समज तुम्ही नारद करता जाल्यार नारदाक वेगळो टाइम लागतलो आणि जो राक्षस असता राक्षसाचो लाऊड सारको न्हू. सो तुमकां कितलो टाइम लागतलो? प्रत्येकाक पात्राप्रमाणे अर्धे वर तरी लागता. हय जास्त. राक्षस म्हटलो काय त्याच्या तोंडार ती चित्र काडप. डोळ्याचे वेगळे हे करचे पडटा तेका. होय होय. आता कितले तुम्ही म्हणजे एका म्हणजे पहिलो जो तुम्ही भाग केलो त्याचे कितले शो केले गोंयान? त्याचे आम्ही 10 केले आणि गोंया भायर आणि आमकां भरपूर येयले पण आमकां टायम ना म्हणून ते आम्ही कॅन्सल केले. खूप येयले. गोंया भायरूय केले महाराज. आमकां समज 4 जाणांक फातर 2 जाणांक फावना कितें प्रॉब्लेम आसता सोडचे पडले. पण आता तुम्ही म्हणजे आमच्या गोंयान ओके पण महाराष्ट्रान ती नाटकां सारखी हे न्हू आणि तांकां लोकप्रिय नाटक ते लोक सारखे म्हणजे हेतून सारखे उमेदीन पळयतात. भायर जेन्ना गेल्ली तेन्ना एक भंय आशिल्लो की बाबा अशें बीन दिसताले भंय की बाबा आमी तेंच्या गांवान वयता महाराष्ट्रान आणि नाटक करता. आम्ही म्हणजे आम्ही न्हू हे दिवशी असताना आम्ही स्टेज परफॉर्मन्स केला म्हणजे आमकां डेअरिंग आसा म्हणजे आम्ही तशी भियाना. आणि 70 कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो? तुम्ही कितें म्हणजे तुम्ही पहिलेच नाटक केलेले आणि तुम्ही महाराष्ट्रान वचून आता तुम्ही राजाचो रोल करपाक जाय आणि तो बरो जावपाक जाय. कारण म्हटल्यार कोकण जो हे आसा भाग आसा तेतून ही नाटकां खूप प्रमाणात चलतात आणि ती लोकप्रिय नाटक जे आसा. पण तुम्ही जेन्ना म्हणजे कळ्ळें की आमकां महाराष्ट्रान शो येयला तेन्ना तुमचे कितें आसले? म्हणजे हांव जेन्ना महाराष्ट्रान करपाचे जेन्ना ते जे नाटक करपी आसा म्हणजे
महाराष्ट्रातले सगळे म्हणजे ते राजाचं पात्र करपी किंवा शंकराचं ते मुद्दाम होऊन ते पळोवपाक येताले म्हणजे बाबा हे राजाचं पात्र आता हो करता हो कसो करता. आणि त्यांना एक भय असतालो की बाबा तो समोर बसतालो की बाबा त्याचे प्रत्येक हालचालीचेर आमचे जी हालचाल आसा तेजेर तेजे लक्ष असताले, त्याच्या भायर भाशणाचेर लक्ष असताले आणि ते उलोवपाचो एक टून असता न्हू तो वेगळो न्ही तो म्हणजे भाषण जे आता आमी दशावतारी करता ते वेगळे हे आणि सामाजिक करता ते सरळ उलयता. तर ते कशे बसप कशे उठप हेजेर तेंचे सगळे आणि तेन्ना मात्र सगळ्यांक आमकां ते पळय हा तो अमको येयला तो अशें म्हणटाली म्हणजे ते येवन आमकां डायरेक्टर सांगताले पळय हा तुझो राजाचो पात्र करपी तो पळय अमके कडेन बसला, नारदाचो करपी आणि तेंचे ते स्वतः आपल्या बायलांक किंवा आपल्या चेडवांक अशें घेवन येताले आणि जेन्ना नाटक जावन जेन्ना स्टेजीर ते चडटाले तेन्ना ते आमकां फाटीर असो हात थापडटा तेन्ना खूब बरें दिसतालें. सो म्हाका सांगात की गोंयान आमच्या खंयच जर आमी पळयलें जाल्यार दशावतारी नाटक हे बायलां करिनात, दादले करता. पूण तुमी जेन्ना हे नाटक काडलें लोकांचो कितें प्रतिसाद आशिल्लो? आता दशावतार म्हणटकच बायलां आणि करतली काय अशें मे बी आसूं शकता तेंच्या मनान. हय आणि संगीत नाटकां मागीर अशें आपल्या वाड्यार नाटकां करता तितूर बायलां थोडी भुरगीं आसता ते चलून वयता. आतां दशावतार नाटकांनी येदो व्हडलो नाट्य महोत्सव गोंया भायली बरी बरी नाटकां त्या नाट्य महोत्सवान भाग घेता आणि बायलां ही आमच्या किरीतली कितें तरी करतली काय थोडी अशें मागीर मागीर कळ्ळें आमकां की थोडी अशी आमची मजात पळोवपाक गेल्ली की कितें तरी करतली खंय तरी चुकता. सो आमकां तेंची म्हणजे आसा न्ही थोड्यांचे आसता न्ही थोडे मनान एक वेगळे प्रकारचो भाव आसता हा थोडे हय तशें. पण पयलीं आमचो तशो खरोच देवाच्या कृपेन इतलो बरो जालो की ते तशें चिंतून येयल्ले तेच मागीर आमकां सांगपा लागले ना तुमचें खरेंच बरें जालें. हा तुमचे हे नाटक खूब म्हणजे तुमकां काय गजाली शिकयल्यो, काय गजाली तुम्ही तेजो अनुभव घेतलो, जाल्यार तुमकां दिसता की गोंयान अशें दशावतार नाटक आनिकूय जावचे बायलांनी म्हणजे खुबशे वाठार आसा थंय बायलां नाटक करता पूण तांच्यांनी सुद्दां अशी दशावतार नाटक करचे अशें दिसता. हय हय करचे कित्याक तेंकांय कळोंक जाय की बाबा कितलो कश्ट आसता. आणि जेन्ना माझे पात्र जशें तेणी सांगले की बाबा राजा जेन्ना येयलो तेन्ना आमच्या शेजारची एकटी बायल थंय बशिल्ली आणि एकटी जाणटी बशिल्ली. तिने कितें म्हटलें की सगळीं बायलां आणि हो एकटोच कित्याक दादलो घेवन येयला ही बायलांचे नाटक म्हणटा आणि हो एकटोच दादलो तेंच्यांनी कित्याक हाडलो अशें तेंच्यांनी तेन्ना ते उलयले तेन्ना सांगले तेंकां की ना हो बायल आणि ही अमकी बायल. तेन्ना तेंकां इतली खुशी जाली की ती दुसरे दीस आमच्या घरा कडेन सगळो चडसो लोक येयलो आणि हात दिले आणि फोनय खुबशे येयले आमकां आणि बायलांनी फुडें सरचे अशें म्हाका दिसता. हय आमी भरपूर अशें म्हणजे तुमच्या वांगडा उलोवप केलें आणि तुमी भरपूर आमच्या प्रश्नांचे जापो सुद्दां दिल्यो. जाल्यार सगळ्यांत लास्ट एक प्रश्न तुमकां करता तो म्हटल्यार तुमकां दिसता की दशावतार नाटक हे आमच्या गोंयान सुद्दां अशाच बायलांनी करपाक जाय आणि लास्ट वयताना तुमी कितें सांगतले म्हणजे गोंयान आमच्या भरपूर अशे कलाकार आसात, बायलां आसतले दादले आसातूच पूण आतां बायलां सुद्दां तातूंत मुखार सरता. तुमचे कितें आसतले तेंकां बायलांक ना तेंच्यांनी फुडें सरचें कित्याक प्रत्येकाकडे एक एक कला आसता आणि आमच्याकडे आता हांव स्टेजीर केन्नाच वचोंक नासलें फर्स्ट टायम गेल्लें आणि म्हाज्या कडल्यान ही कला सादर जातली हे हांवें स्वप्नां सुद्दां चिंतूंक नासलें. आणि सगळीं जाणी म्हणटाली घरांतली मम्मी तुज्यान जातलें न्हू जातलें मगे हे संगीता हांव परत परत विचारतालें ह्या भाभीक जातलें मगे म्हाज्या कडेन जातलें एकदां तूं स्टेजीर गेलें न्हू जाल्यार तुज्या कडेन जातलें. सुंदर अशें दिसलें आयज तुमचे कडेन उलोवन खरेंच खूब बरें दिसलें आणि बायलांनी नाटकां आनीकूय करपाक जाय आणि अशी दशावतारी नाटकां जी आसा ती करपाक जाय जाल्यार देव बरें करूं म्हणटा. जाल्यार ही आशिल्ली आमची जी श्री आजोबा दशावतारी महिला मंडळ जे सत्तरी केरी जे आसा थंयसरली ही जी महिला आशिल्ली तांचे कडेन आमी जायते म्हणजे जापो तांचे कडल्यान जाणून घेतले आणि तांचे एक जे मत आसा ते खऱ्यांनीच खरें आसा ते म्हटल्यार नाट्य जी परंपरा जी आसा ती फुडें सगळ्या बायलांनी दादल्यांनी व्हरपाकूच जाय. आणि असो एक तांच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की फुडें जी आनीक बायलां आसा तांच्यांनी सुद्दां अशें दशावतारी नाटक जे आसा ते करचे कारण तांकां सुद्दां एक्सपिरियन्स जो आसा तांचो मेळटलो. जाल्यार अश्योच कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आशवेकर.